आमच्या लग्नात तुम्ही सूट घालता, घड्यात तुमच्या टाय बांधता, मुलगा मुलगी घेऊन नाचता. हे पडून आमकां बडा शॉक बसता. आमच्या लग्नाक आमी धोती पेंता, उपर आमची टोपी आसता, दारू मिलना लाडू मिलता. नाचना ओदी कुशीक बसता. चौपाटी हावून पोट भरतात हे ताण, सुवय आमकां हाव ते हावचे पान. तुम्ही म्हणटात तुमून करतात कणसाक घेवन भोंवतात गांवांत, हाडां कापता भरून साकान, तितली करतात नितळसाण. वयल्यान सुण्यान तुमी सोडटात फाटल्यान. भरपूर रावता काकाच्या चडशी बिर्ला आसता. फुडल्या इलेक्शनाक वास्तू गांठी दोरी जाल्यार शिवड तो जिखून येता. कोणे सांगता 100% जिखून येता. मोदी पंगरार म्हाका काम एक मेवले, बिल्डींग बांदपाचे वयर काम चलताले. वाडे कसले सुटले, हे लंगीन भितर पडले, मिट्यारी शूट कशे हिलरी ब्रॅगन्झन आता एक बऱ्यांतले बरें कांतार गायलां तुमी सगळ्यांनी पळयलां. पूण ह्याच तियात्रांत आनीक एक आर्टिस्ट जे अपकमींग आर्टिस्ट म्हज्या मुखार हांगासर म्हाका दिश्टी पडटा. म्हाका दिसता ताच्याय लागच्यान आमी थोडी भासाभास करून ताचे थोडे अनुभव आमी आयकून घेतल्यार अदीक बरें. म्हजो इश्ट इनास. इनास कसो आसा? आसा बरो, देव बरें सॉंग दिवं तुमकां. तुकाय 5 वर्साच्या तियात्रांत तुजी धून आसतना आमी पळयल्या म्हणटच म्हाका तिचे लागीं थोडी भासाभास करूंक जाय. खेरीतपणी ह्या तियात्रां वयर तुजी कसलीच परवानगी, तुजी कसलीच अडचण आसची ना न्हू? ना, म्हजी कसली आड करता आनी हांव चड खुशाल तूं म्हजे तूं एक संदी दिता म्हणून आनी हे तुज्या प्रोग्रामान हाजेर जावपाक. आनी हांवें पासून केन्ना चिंतूना मुगे दू स्टेजीचेर पावत म्हणून, जावं एक कलाकारा रुपान वो एक गायकाच्या रुपान. हांव तुज्या लागीं उपरांत उलोवंक येता. पयलीं तिच्या लागीं थोडे अनुभव, तिचे अनुभव आमी लोकांचेर शेवटितात. ह्याच 5 वर्साच्या तियात्रांत ताणें एक 2 कांतारां गायल्यात. ताचें नांव जावन आसा क्रेसिडा गॉमिस. आनीक एक अपकमींग आर्टिस्ट कशें म्हाका दिसता आयच्या ह्या कार्यावळीक आमी ताका योग दिवंक जाय, सगल्यांनी ताका येवकार दिवंक जाय. हांव तुमचे लागीं मागोना की तुमी ताळयो मारात म्हणून, तें तुमच्या मनांतलें. तर बाय, तूं ह्या तियात्रान कशें भितर सरलें, जावं तुज्या जिवितांत तियात्रान तूं कशें भितर सरलें? पयलें तियात्रान पयलें डॉमिनीक कार्वालो तेणें म्हाका चान्स दिलो तेगे तियात्रान एक सॉंग म्हणपाक. सो फर्स्ट तेणें म्हाका लॉन्च केलें म्हूण जाता. आनी तें एक आजिलान बॅट म्हणून हांवें सॉंग म्हणलें फर्स्ट. आनी तेगे तियात्राक आजयतालो थॉमस मिस्त्री आनी तेंचो आनी हे सगळे आर्टिस्टांचो दुसऱ्या आनी म्युजिशनाचो म्हाका तेंको आहलो. सो तितूंतल्यान हांव स्टेजीर भितर सरलें म्हणून जाता. हय, आजिलांत बॅट हें कांतार कंपोजींग कोणें केलें? तें कांतार कंपोजींग म्हज्या डाडान केल्लें. आनी तें कांतार जायत्या जाणांक लायक जालें, जायत्यांची काळजां हें जिखलीं त्या कांताराचेर. हय, म्हणटच ह्या खिणांत आमच्या मुखार ऑडियन्स आसात. 5 वर्साच्या तियात्रांत तूं नवेंच येवंक ना, कारण जायते जाण म्हणटाले तूं नवेंच आयला म्हूण. पूण तुज्या फाटल्यान थोडे अनुभव आसात. ह्या खिणांत म्हाका दिसता त्या कांताराच्यो 4 वडी तुवें आमच्या ऑडियन्साचेर शेवटिल्यार अदीक बरें जातलें. डिसेंबराचे 31 तारखेर आजिलान बॅट दिवंक गेलेलीं, जाणट्यो 24 थंय बायलो आसल्यो, सगल्यांक आमी भेटली, आमचे जिणेची तोळी किणां, तांचे उर्बेक आमी दिली,
पूण एक एकलेची दुकेस खबर आयकोन दुखी जाली. होय म्हणटच हें कांतार ताणें आजिलांत बॅट डॉमिनीक कार्वालोच्या तियात्रांत म्हटलेलें. त्या उपरांत ताणें पाल्स वारिसाच्या तियात्रांत पावोवन दवरलो. हय. आनीक ह्या तियात्रांत तूं जें कांतार म्हणटालें तें कसलें कांतार? ह्या तियात्रान हांवें म्हज्या डॅडाक सांगलें मातानीचेर एक सॉंग बरय म्हणून. मातानी सालदाना, कित्याक ताणें आमच्या गोंयच्या पासत जायतो वावर केलो आनी तो करीत आसलो. सो दॅट वॉज अ बीग लॉस फॉर अस एंड तेका लागून आय टोल्ड माय डॅड टू रायट अ सॉंग फॉर हिम एज अ ट्रिब्यूट टू हिम. तुवें सांगलां की मातांनी जो आमचो गोंयचो एक पूत जाणें आमच्या गोंयच्या पासत जायतो वावर केला आनी अकस्मात इलेसांवां जाली आनी तो आमकां सोडून गेलो. आनी ह्या सुमयाचेर जें कांतार तुज्या डाडान म्हजो इश्ट इनास गोमिस हाणें बरयलेलें तुवें पालकाचेर म्हटलें आनी तुका जायतो ऑडियन्साचो रिस्पॉन्स मेवलो. तर ह्या कांताराक आमी आमचे कडेन ताचें फिल्मींग आसा, आमी तें दाखयतले. पूण हें कांतार म्हटल्या उपरांत तुज्यो ज्यो भावना, तुज्यो मनाच्यो भावना जावं जें कांतार म्हणटा आसतना जी तुका स्फूर्त मेवताली, जे भाशेन तूं लोकां मुखार तें कांतार म्हणटालें, हाचे थोडे अनुभव आमच्या ऑडियन्साक. पयले फावट म्हणलेलें तेन्ना म्हाका लायक मातसो भिरांतसो दिसतालो. एंड आफ्टर द शो लायक सगल्यांनी एप्रिशिएट केलें सॉंग. सगल्यांनी म्हणलें कांतार एकदम बरें जालां, शो सोबयता हें सॉंग आनी टॉपिकूय बरो काडला, लिरिक्स एकदम सॉंग बरें कंपोज केलां. एंड आफ्टर दॅट लुकींग एट द रिस्पॉन्स आय गॉट मोर कॉन्फिडन्स एंड करेज टू सिंग इट अहेड. एंड देन एवरी टायम हो शो जाता तेन्ना आनीक बरें जायत आनी इट स्टार्टेड इम्प्रुवींग. एंड म्हाका हें सॉंग म्हणपाक जायते जाणांचो आदार मेवला. ऑजवी वेगस हाणें म्हाका भरपूर मोरल सपोर्ट आनी जायते म्हजे भितर कॉन्फिडन्स बोला. आनी तशेंच ह्या तियात्राचे म्युजिशियन सपायटी आनी हेर सगळे ताचे सांगाती तेणी म्हाका एकदम एनकरेज केला आनी तेंको दिला तेंचो. म्हणटच जें कांतार तुज्या तोंडांतल्यान आतां निम्माणें तियात्रांत तूं न्हेसलां, ह्या तियात्रांत जें कांतार तूं लोकां मुखार म्हणटालें तेन्ना तुका तें मातांनी गोंयची पोरजां, गोंयचें सैम हें सगळें चित्रायल्या उपरांत तुज्यो भावना? म्हज्यो भावना हांवें एज अ स्टुडंट, एज अ सायन्स स्टुडंट, ही वॉज एनवायरमेंट लवींग, तो शिकयतालो. सो म्हाका आय रियली मिस हिम एज अ लिडर. एंड मे बी फुडाराक गोंया आनी असले पूत जावंक आय वील प्रे टू गॉड. म्हणटच ह्या खिणांत आमी जे कांतार तुवें पालकाचेर रावन म्हटलां ताचेर आमी नदर मारुया. चल. आमच्या ऑडियन्सान खरेंच तुका वाखाणलां. आमच्या ऑडियन्सान हें कांतार लायव्ह जें तुवें पालकाचेर रावन म्हटलेलें तें लोकांनी पळयलां आनीक लोकांनी तुजी तुस्त केल्या. तेच परी हिलरीन जें कांतार म्हटलां ताकाय लोकांनी उपट प्रतिसाद दिला. ह्या वेळार हांव तुमकां दोगांकूय शाबासकी दितां. पूण हांव तुज्या लक्षान एक आमचे जे तरणाटी आसात जावं तरणाटे आसात तांकां एक मॅसेज मागता की तूं तांकां कितें सांगूंक सोदता? हांव एक मॅसेज दिवंक सोदता ती आपले भितर जे टॅलंट्स आसा ते घोडये तुमकां अदल्या भुरग्यांक खबरूय आसपाची ना आपले भितर अमके गूण आसा म्हणून, जावं म्हणपाचे जावं एक्टींग करपाचे. सो ते गूण दुसऱ्यांक दाखोवन देवान जे आमकां गिफ्ट्स दिल्या ताचो देवाक हिशेब दिवंक जाय आमी.
सो ताका लागून आमी जे गिफ्ट यूज करून दुसऱ्यांक हॅपी करपाचें हीच म्हजी मॅसेज. ह्या वेळार हिलरी तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हण कार्यावळ सोंपयना ताचो डाडा इनास गॉमेस हाचे थोडे अनुभव म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमी आमच्या लोकांचेर शेवटिले जाल्यार अदीक बरें. इनास जुजे गॉमेस, आयच्या ह्या मणकामती कार्यावळींत तुका माये मोगाचो आनी कुर्बेवरीत येवकार. आनी तुज्या लक्षान धाकटीशी विनंती की हांवें आयकलां की तूं जायतीं कांतारां कंपोज करून तुजे धुवेक तशेंच जायत्या जाणांक तुवें दिल्यांत, जायत्या तियात्रांनी तुवें दिल्यांत, ही खरी गजाल? हय खरें. हांव कांतारां कंपोज करूंक लागलेलो 1968-69 वर्सां कशें. तेन्ना चडशीं कांतारां इस्कॉलांनी जालीं, ताचें कांय रिकॉर्ड ना. एक भुरगो म्हाका एक कांतार बरय रे म्हणून दितालो. आमच्या माजोड्डेच्या इस्कॉलांत आनी नुव्यांच्या इस्कॉलांत हीं कांतारां गेलीं. पूण वेवसायीक तियात्राचेर कांतारां पळोवप म्हणल्यार म्हजें पयलें फावट कांतारां बोमाचें फिगूर हातून ओपनिंग कोरस हो जो हांवें बरयलेलो आनी तेच परी गोवा एल्डोरादो यंग चिको कांतार म्हणटालो तें हांवें बरयल्लें. आनी आमचें तें तरणाटें भुरगें रोशनी गाडयेक पडून मेलो, तेजे वयर हांवें रोशनी संवसार सोडून गेलो म्हणून कांतार बरयल्लें. तें बुश्का आनी आलिशा आनी आमचें स्टेफीक कांतार करतालीं. तीं दोन कांतारां हांवें बरयलीं. तेजे उपरांत म्हाका दिसलें म्हज्या घरांतल्यान मुगे भावनाचो ताळो भायर सरचो म्हणून आनी हांवें मुगेले व्हडले तुवें क्रेसिडाक सांगलें बाय हांव कांतार बरयतां, तूं खंयचेय पूण स्टेजीचेर कांतार म्हूण हांव बरयन दितां आनी बरे भाशेन बरयन दितां. आनी ताका हांवें आजिलांत भेट हें कांतार बरयलें आनी ताका हे कांताराक पालकाचेर व्हरपाची संदी बाब डॉमिनीक कारवालो आमच्या गांवांत दिली. इनास जायतीं कांतारां तुवें कंपोज केल्यान जायतें तुका सोशियली तूं जायतो वावुरता, जायते अनुभव आसात. तर केन्ना तुवें पेन हातांत घेवन तियात्र बरोवपाचो जावं कॉमेडी बरोवपाचो प्रयत्न केला? हय, सत सांगपाचें म्हणल्यार जी कॉमेडी तुमी बोमाच्या फिगुरांत पळयल्या ती सगळी कॉमेडी हांवेंच बरयलेली. कॉन्सेप्ट म्हजो आनी सगळें अरेंजमेंट म्हजो. आनी हातून म्हाका बरो पालो दिलो बाब बेन एवांजलिस्ट, लुईस बाचन, सॅली आनी रुदोल्फिनान. कित्याक जशी हांव ही कॉमेडी पालकार हाडूंक सोदतालो ताणें ती कॉमेडी हाडली आनी बोमाच्या फिगुरांत ही कॉमेडी बरीच गाजली. तितून 4 सायड शो जाले आनी त्या भायर 4 पार्टींच्या पड्ड्यांनी ही कॉमेडी घुसली आनी एकदम बरी गेली. इनास तुज्या विचारांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय देव बरें करूं. बाय क्रासिडा, तुज्या डॅडी लागीं आमी थोडी भासाभास केल्या आनी तुमी तुमचो मोलादीक वेळ म्हाका ह्या वेळार दिलो आनीक तुमची कला लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न आमी केला. लोकांनी तो मानून घेवपाची चड गरज आसा. तुमकां व्हड यश हांव येता आनी आयची कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. परत एक फावट सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं.